तेव्हाचे उत्तर ऐकून सगळी आम्ही उभी राहिलो. भुरग्यांनो तुम्ही सोडूनचे उठत आसात तर तुमचे आवय बापायचे आयकात अशें करप सारकें. भासांनी लायले पयली आज्ञा तुझ्या आवय बापायक मान दी आनी ही आसा भासांनी अशें तुका बरें जातलें आनी ल्हानपण दिसान तुमकां
आवय बापायचे आयकप आनी तांकां मान दिवप सगळ्या आत्म्यांवर पयली आसलें. आवय बापूय प्रभू जेजूचें नांव आमच्या ओंठार दवरप येतात. ताचे वरवीं जेजूची वंटीन आमी दिलेत जातात आनी भावार्थार वाडत येतात. तशेंच तांणी दिल्ल्या बऱ्या शिस्तीन आनी बऱ्या देगी वरवीं आमची समाजांत बरी वाड जावंक पावता. दुसरे सुवातेर दर एक आवय बापायच्या जिविताची वागणूक तांच्या भुरग्यांक एक देख म्हूण उगडास करता. जेजू देवाच्या राजाची वाट चल्लो आनी आमकां सर्गीचो मालक उक्तो केलो. तशेंच आवय बापायच्या जिविता वरवीं भुरग्यांनी सर्गीच्या मार्गार चलूंक तांकां देखीक आवय बापायची गरज. एका घरांत जियेतना दर एकल्याक एक कार्यां पुराय करूंक आमकां जबाबदारी आसा. हें घट मनांत रेखून दर आसा. हें कार्य पूर्णपणी सुकूनमायेक पावतले जाल्यार दोन एका कुटुंबीक वांगड्यांनी सहभागिनीपणान वावरूंक गरजेचें. सगळी आमची कायजाची मागणी एक करून जेजून शिकवलेले मार्ग म्हणून आमच्या सगळीच्या बापाक उलो मागणी. आमच्या बाबा सगळीच्या तुझें नांव आसूं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसवडो वेळार जाता आनी आमी आमचे इश्टांक मागता तशी आमची वाट पावोस आनी आमकां नाडीक पडूंक नाका.
देवा, एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोनाचो उगडास घडून दवरला. तूं तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुडाची भोवती करून आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडपणेचो कोड आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजकोट चलयताय सासणाच्या सासना. Soumya Jesuji
Come on,
Mujer yang
जी मांडवळ करता तांचे भुरगीं सगळ्या पुस्तकां गेली तांकां सगळे पासत भुरग्यां पासत मागुया कितें भाशेन पासत मागुया आयचो दीस कुटुंबा पासत उरलेलो आसा सगळ्या कुटुंबा पासत मागुया बायलेन घोवा पासत मागचे घोवान बायले पासत मागचे भुरग्यांनी आवय बापाय पासत मागचे आवय बापायनी भुरग्यां पासत मागचे आयचे दिसा आपलो वाडदीस समृक्ता राहुल डिसोजा तशेंच यूथ प्रेसिडेंट राहुल डिसोजा यूथ प्रेसिडेंट हाचे पासत मागुया आनी वाडदीस समृक्ता इरेनियो सुपेरा दुनिया देवान दोगांय गांवांचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद करून तांकां वाडदिसाची जायती वर्सां फावो करूं आनी बरी भलायकी तांकां दिवं आपलो लग्न दीस समृक्ता पिटर आनी त्रिजा डिसोजा हांचेरूय दुनियान दोगांयचे भोव बायलांचेर आशिर्वाद करून आनी तांकां काजाराची वर्सां भरपूर फावो करूं तांकांय मोग बरेपण तांकां फावो करून तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद कर म्हूण मागुया तुमची मागणी तुमचे गरजो ह्या वेळार बापा मुखार उबारची सर्वेस्वरांच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच बरी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यो निती आत्मार मारयेचे विणवणे हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सर आनी सासणाचो संतोष बघून आमकां पावय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जो जेयता आनी राजवडकी चलयता सासणाच्या सासणान भाग्यवान पावलो एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप भुरग्यांनो सोम्याच्या एकवटान तुमच्या आवय बापायक मान दिया हो तुमचो फायदो बसावणी लायलेली पयली आज्ञा ही तुज्या आवय बापायक मान दी आनी ही आसा बसावणी अशें तुका बरें जातले आनी लांब ह्या संवसारान तुका मेळटले आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सोय दिवं नाकात सोम्याचे शिकवणे प्रमाणे तांच्यो चुकी दाखोवन आनी बूद दिवन तांकां बरें देखीन वयर काडात गुलामानो ह्या संवसारांतल्या दुनियाक क्रिस्तांक जाल्ले पडी भिरांतीन मान आनी साद्या काळजान पालती रावात ते तुमकां पळयतात तेन्नाच तांकां खुशाल करून मन न्हय पूण क्रिस्ताची जात्रा कशी तुमी देवाक जाय ते सगळ्या काळजान ताव पोरात देखून मनशा खातीर न्हय पूण सोम्या खातीर बाळ घेवन वावर करात जॉन एकल्यांक गुलामाक तशेंच स्वतंत्र मनशाक आपल्या बऱ्याच वावरा प्रमाणे सोमी मजुरी दितलो म्हूण उगडास दवरात आनी तुमी दोनयानो हेच भाशेन तुमच्या गुलामान सोरी चलात आनी तुमकां बेगडोवपाचें सोडात कोणाचेच तोंडाक कोळे नासतना तुमकां आनी तांकां एकेच भाशेन वागयतलो स्वर्गात एक दोनी आसा म्हूण उगडास दवरात देवाचें उतरें आमचो जबाब जातलो दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी सगळीं म्हणुया दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी तुवें उचलाय तें सगळें तुका दिनवासी सर्वेस्पराक तुजे भोग सगळें तुका वंदन करूं तुजे राजवटीची महिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगट करून आमचो जबाब अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तृत्वा आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीक महिमा पळीत जावन तुजें राज म्हणल्यार शासनाचें राज पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता आमचो जबाब सदांच
सर्वेस्पर सदांच दिसपाची सगल्यो ताच्यो पोरण्यो मोगाच्यो सोकला पडलोल्यांक सर्वेस्पर हात दिता जुलुमान शेतलोल्यांक तो नीट उबी करता आमचो जापा दिल्या उदराक सर्वेस्पर सदांच दिसपाची उद्गाराक सगळीं उबी रावया Gesù Cristace शुभ वर्तमान तेन्ना जेरुसलेमांत फारिसेव आनी धर्मशास्त्री जेजूशी आयले तांणी म्हणलें पुर्वजांनी करून दवरलेल्यो चालतुचे शीस कित्याक मोडटात तर ते जेवणा आदी आपले हात धुयनात ताणें प्रतिपार केलो आनी तुमी तुमचे चालीक लागून देवाची आज्ञा मोडटात ते कित्याक तर देवान सांगलां बापायक आनी आवयक मान दी आनी बापायक व आवयक शिरावतात ती मरून वचूं पूण तुमी म्हणटात कोणूय बापायक व आवयक म्हणत मोशे पडले कितेंय तुका उपकारत आसले ते हांवें देवाक भेटयलां तेन्ना बापायक व आवयक मान दिवचो तांकां आनीक कायदो ना अशें तुमचे चालीक लागून तुमी देवाची आज्ञा नपयत केली दोंग्यानो अशें इसायासान तुमचे विशीं आदी फुडेंच सांगून दवरलां तें सारकें हो लोक ओंठांनी म्हाका वाखाणटात पूण ताचें काळीज म्हजे तावन पयस आसा तो म्हजी पुजा करता ती पोळकी पुजा तो शिकयता ती शास्त्रां फकत मनशांनी केल्ले कायदे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाच्या भावा भयणीनो खरेंच जेन्ना भुरगीं जायतीं आसतात आनी फुडल्या भागांनी बसून आसतना बरें दिसता पळोवंक बरें दिसता भुरग्यांक मूय म्हणटा तें वळखतात तुमी मूय मूय म्हणल्यार कितें ही मूय घर बांदता जाल्यार तुमी पळयल्यार कशें घर बांदतात ती एकलीच येवन फातूर हाडून घर बांदता कितें हाडून बांदता माती एक मूय मातयेचो एक कोणो घेवन येतात आनी हें आपलें घर ती बांदतात सगळीं बारबर एकठांय येवन ती घर बांदतात एकलीच आपले एक मातीचो एकलेच हाडिना पूण सगळीं येतात मुयो सगळीं एकठांय जातात आनी सगळीं आपलें घर बांदतात कितें पुरयता कसलो गुण मुयांचो एकचार युनिटी एकवट न्हय युनिटी ह्या मुयांचो सगळीं बारबर टुगेदर
जातकूर एक घर ती बांदतात. दुसरो कोण कितें तुमी एके लायनीन वता ती मूळ पळयल्या आनी दुसरे सायडीन मूळ येता जाल्यार कितें करता आपल्या भाशेन करता न्हय. हाय हॅलो म्हणटा सगळ्यांक न्हय सगळ्यांक एक एक मेळत वयता. कितें कम्युनिकेशन उलयता जाप करता खबर घेता कम्युनिकेशन हो मुळ्यांचो दुसरो गुण. तिसरो गुण कितें मुळेची लायन आसा मदें एक फातर दवर मुळ कितें करतली वयल्यान वयतली कसलें ऑब्स्टिकल दवर ताका सायडींतल्यान वयतली नाल्यार वयल्यान वयतली टर्न मारून फाटल्यान घेता वचना. म्हणटकूच ओवरकमींग द डिफिकल्टी म्हणटकूच मुळ्यांच्या जिवितांत डिफिकल्टी येयली ऑब्स्टिकल आयले ओवरकम करतात वयल्यान घेतात व सायडींतल्यान घेतात. हो थर्ड क्वॉलिटी मुळ्यांची. फोर्थ कितें खावपाक मेवलें तांकां कितें खावपाक मेवलें जाल्यार कितें करतात सगळीं बरोबर येतात 4-5 जाण मेवतली आनी येता कुडको 4-5 ओडून वतात न्हय. एकली केन्ना वता एकली वचना 4-5 जाय एकठांय जाता आनी सगळीं वता सगळीं खातात. कितें शेअरिंग कसलो गुण ताचो शेअरिंग वाटपाचो. आपूण एकलीच खायना दुसऱ्यांकूय आपयता खावप आनी दुसऱ्यांकूय चान्स दिता खावपाक. एक दुसरी खातात शेअरिंग इज लविंग सो मोग तांचे मदें दिसती पडटा शेअरिंग तांचे मदें दिसती पडटा. एक आनीक जायते गुण आसा पूण हे 4 गुणांचेर आमी नियाळ करूया. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी नदर मारया. परतून हांव विचारताय 4 गुण मागीर तुमी सोंपतलीं तुमी. पयलो गुण कितें मुळ्यांचो पयलो गुण एकचार युनिटी. सेकंड कम्युनिकेशन उलोवप जाप करप. थर्ड ओवरकमींग द डिफिकल्टीज कितें आडकुडी जाल्यार ती ताचे वयल्यान ती फाटी घालून फुडें वचप. फोर्थ शेअरिंग वेरी गूड. सो एक 4 हांव परतून विचारतलो म्हाजी 4 गुण विसरो नाका. म्हणून आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू म्हणटा आवय बापायक मान दियात. कोण म्हणटा जेजू म्हणटा आवय बापायक मान दियात रेस्पेद दियात. देवान केन्ना तरी म्हणटा आवय बापायक मान दियात. देवान म्हणलें तुमी आयकलां पयली पुस्तकान मेवता देवान म्हणला म्हणूना खंय मेवता 10 कमांडमेंट्स. येस खंयचो कमांडमेंट तो वीच कमांडमेंट 4th कमांडमेंट. वेरी गूड भुरगीं बरी हुशार आसात. सो 4th कमांडमेंट देव म्हणटा आवय बापायक मान दिवचो रेस्पेद दिवचो. आवय बापायक मान दिवचो रेस्पेद दिवचो. सिराकाच्या पुस्तकान मेळटा आमकां थर्ड चॅप्टर 1 to 16. थर्ड चॅप्टर 1 to 16 सिराक कितें म्हणटा जी भुरगीं आपल्या आवय बापायक मान दितात रेस्पेद दितात तांकां लांब आंग मेळटलें. लांब आंग मेळटलें जायतीं वर्सां तुमकां जिवितांत फावो जातलीं. जायतीं वर्सां जी कोण भुरगीं आपल्या आवय बापायक मान दितात रेस्पेद दितात तांची कुयदाद घेतात तांकां जायतीं वर्सां देव दितलो आनी आशिर्वाद घालतलो ह्या कुटुंबाची. पूण सिराक फुडें म्हणटा जी भुरगीं आपल्या आवय बापायक मान दिनात आपल्या आवय बापायक पिशी म्हणटात आपल्या आवय बापायक कोनशाक उडयतात तांची कुयदाद घेनात देव तांचेर श्राप घालतलो. देव तांकां पनिशमेंट दितलो. तांकां बरें व्हड फावो जावचें ना अशें सिराकाचें पुस्तक 3rd chapter 1 to 16 वाचत घरा लागीं. म्हणटकूच आवय बापायक मान दिवचो रेस्पेद दिवचो तांचो सांबाळ करचो म्हूण जेजू सांगता देव सांगता सिराक सांगता आनी पयलें वाचपाकूय आमकां मेळना. म्हणटकूच आमी आवय बापायक मान दिवया रेस्पेद दिवया. कित्याक एक कुटूंब जावन आसा पवित्र कुटूंब. आमचें कुटूंब एकवटाचें ना जाल्यार युनायटेड वी स्टँड डिवायडेड वी फॉल. आमी एकठांय जाले जाल्यार आमचें कुटूंब पवित्र कुटूंब जावन पावतलें. आमी आमचे मदें
सेपरेशन हा जाल्यार कुटुंबात आमचे कुटुंब सकल पडटलें म्हणटकूच आमी सगळीं युनायटेड रावूंक जाय म्हणटकूच आयचो विशय आमकां कितें सांगता आयचो विशय म्हणटा जेजूच्या पावलांनी चलून कुटुंबात सहभागिरीपणाचें जिवीत जिवया कुटुंबात सहभागिरीपण म्हणजे कोलॅबोरेशन कोऑपरेशन सांगातात एकामेकाच्या आदारान सांगातात आमी कुटुंबान आमी वावरूंक जाय सहभागिरीपणान जेजूच्या पावलांनी चलून म्हणटकूच आमी जेजूचे पावलांनी चलता जाल्यार आमचें कुटुंब जाल्यार आमी मुयांचे जे 4 गूण सांगले ताचेर आमी नियाळ करया पयलो गूण कितें आहलो युनिटी न्हू एकवट एकचार आमच्या कुटुंबांनी एकचार हा काय एकवट हा काय ओ सासू माय चली मदीं सदांच झगडी घोव बायले लागीं उलयना भुरगीं आवय बापाय लागीं उलयना सेपरेशन हा काय आमच्या मदें हो आमी एकवटान जियेता काय जरी तर आमी सेपरेट हा जाल्यार जेजू म्हणटा एकचारान जिया म्हज्या पावलांनी चलात आमी एकामेका लागीं उलयना झगडटा आमकां एकामेकाचें पडलेलें ना जाल्यार आमी जेजूच्या पावलांनी चलना आमी सहभागिरीपणान ना तो सहभागिरीपणान आनी जेजूच्या पावलांनी चलतलो जाल्यार कितें करूंक जाय कुटुंबाचे मागणे आनी कुटुंबाचे मागणे म्हळ्यार तेसाचे मागणे सगळीं बाराबर तेच करूंक मागणे करूंक गरजेचें गोरकार म्हणटा तूं तेच कर गो हांव आसोय रावन मारून येता वो कोपाचें मारून येता भुरगीं म्हणटा मामी मातशें राव हांव एसायनमेंट करता तूं तेच कर कोण राव मोबायलाचेर फ्रेंडा लागीं उलयता तूं तेच कर मागीर येता ना एकल्यान तेच करपाचें मागणें न्हू ते कुटुंबाचे मागणे सगळीं बाराबर एकठांय येवन आमी हे देशाचे मागणी करतात तेन्नाच की आमच्या कुटुंबात युनिटी आसतली एकवट आसतलो म्हणटकूच कुटुंबात देशाचे मागणे गरजेचे दुसरो कोण कितें कम्युनिकेशन उलोवप जशी मूय एकामेकाक हाय हॅलो करतात आमी एकामेकाक हाय हॅलो करूंक जाय आमच्याच कुटुंबात सॉरी प्लीज आनी थँक्यू ही उतरां आमची सवय आसूंक जाय मामी आयज जेवण बरें जाल्लें थँक्यू मामी डॅडी सॉरी आयज तेच करूंक म्हाका लेट जालो लेट पावलो सॉरी प्लीज डॅडी म्हाका स्कुलान पावय सो हे भाशेन ही उतरां आमचे मदीं आसतली तेन्ना आमचें कम्युनिकेशन वाडटा तशेंच आमचें जेवणाच्या मेजाचेर एकलो कुजनात जेयता एकलो टीव्ही हॉलांत जेयता तिसरो बॉलगांवांत जेयता आमचें कम्युनिकेशन ना टीव्ही मोबायल सायडीक दवरया जेवणा वेळार सांगातात एकाच मेजाचेर बसून वा एकाच हॉलांत बसून आमी जेवणाक जेवया तेन्ना आमची भासाभास आमी करूंक जाय उलोवप करूंक जाय कम्युनिकेशन करूंक जाय आनी कम्युनिकेशन करता कितें सांगतलें कितें उलयतलें आयज म्हज्या इस्कॉलांत कितें जालें म्हजे कामाचे सुवातेर कितें जालें आनी हे भाशेन एकामेकाचें आमी उलयता कम्युनिकेशन करता तेन्ना आमचे मदीं एकवट वाडटलो आमी जेजूच्या पावलांनी चलतले सहभागिरीपणान आमी चलतले दुसरो गूण कम्युनिकेशन आमच्या कुटुंबात आसूंक जाय आवय बापाय मदें आनी भुरग्यां मदें तिसरो गूण थर्ड क्वॉलिटी मुयेची ओवरकमिंग ऑफ डिफिकल्टी न्हू ओवरकमिंग ऑफ डिफिकल्टीज म्हणटकूच आमच्या जिवितांत जायते आडकुडी येतात जण एकल्याच्या जिवितांत बापायच्या जिवितांत आवयच्या जिवितांत आडकुडी येतात दुयेंस येता वायट येता प्रॉब्लेम्स येतात तेन्ना आमी एकामेकाक सपोर्ट करूंक जाय सपोर्ट ना तो डॅडीचो प्रॉब्लेम म्हाका कित्याक पडला आनी ती बायलेचो प्रॉब्लेम बायले पळोवन घेवं म्हाका कित्याक पडला ना आमी एक कम्युनिटी एक घराबो म्हणटकूच आमी एकामेकाक सपोर्ट करूंक जाय म्हाका पडला म्हज्या गोरकाराचें म्हाका पडला म्हज्या बायलेचें म्हाका पडला म्हज्या भुरग्याचें म्हाका पडला म्हजे आवय बापायचें आमी सपोर्ट करुया कोणूय आमच्या कुटुंबान प्रॉब्लेम उप्रासलो जाल्यार ताका आदार दिवंक जाय ताका सपोर्ट करूंक जाय ताका एकलो सांगचो न्ही पूण ताका आदार दिवंक जाय हें ओवरकम करून हे जे फेस करून जे डिफिकल्टी येता ताका फेस करून जण एकल्या कुटुंबाच्या वांगड्यान
आदार दिवंक जाय. हो जालो तिसरो गूण. चवथो गूण शेअरिंग मोयेचो गूण शेअरिंग. हांवूच जाता आनी हांव उगीच तुमच्या रुमान वयता खाता कोण सून सासूमाई कांय दिना तें जाता ना. वो सासूमाई आपूणच रांदता आनी आपूण खाता सुनीक कांय दिना ना. शेअरिंग आसूंक जाय सगळें. थोडें आं इल्लें इल्लें दी सुबेज आं ती सुबेज सगळें शेअरिंग जावं. भाव भयणां मदें दोगां तिगां भाव भयण आसात हांवूच सगळें खाता ना. शेअरिंग इज लविंग मोग आसता. आनी आवय बापायनी भुरग्यांक कंपेर करूंक उपकारना. सगळ्यांक इम्परफेक्शन आसा. आमी सगळ्यांक विकनस आसा सगळ्या भुरग्यांक. कोण आमी दोन भुरगीं आसले एकलो शिकपाक बरो आसलो दुसरो शिकपाक तितलो आसचो ना. एकलो खेळपाक बरो आसलो एकलो खेळपाक तितलो आसचो ना. आमी कंपेर करूंक उपकारना आमच्या दोगांय भुरग्यांक. तूं बरो व्हडलो कित्याकूच उपकारना. हे भाशेन आवय बापाय भुरग्यांक वायट भशेन उलोवंक उपकारना. आनी हे भाशेन जेन्ना कंपेरिजन आमी करना तेन्ना आमी जेजूच्या पावलांनी चलतले. भुरग्यांचो मोग करता भुरग्यांक बरी देख दिता भुरग्यांक मानसुकी शिकयता डिसिप्लीन शिकयता तेन्ना आमी जेजूच्या पावलांनी चलता. आमी सोभागिरीपणान चलता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमचें कुटूंब जेजूच्या पावलांनी चलतलें जाल्यार ह्यो 4 वस्तू आमी करूंक फावो. मागणें जेवणाक बारबर बसप एकामेकाक सपोर्ट करप आनी शेअरिंग करप. ह्यो 4 वस्तू आमच्या कुटुंबान करी जाल्यार जेजूच्या पावलांनी आमी चलतले. आमचें कुटूंब सोभागिरीपणान चलतलें आनी ह्या वरवीं आमचें कुटूंब पवित्र कुटूंब जावन पावतलें. तर आमचें कुटूंब पवित्र जावं ह्या आमच्या खातीर त्याच बापा लागीं खतखत्यान मागुया. Subiu Rabia. आमची मागणी आमची गरज ह्या वेळार आपुणकार उबारया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें राज पळयतना आपल्या जिवितांत मागण्यांक पयलो जागो दिवंक तशेंच तांणी आपणावले क्रिस्त जाणवायेन कुटुंबाच्या वांगड्यांक सोभागिरीपणान जिवंक खरें मार्गदर्शन दिवंक बाबा लागीं मागुया. धर्म आनी जातीचो भेदभाव करिनासतना सहभागिरीपणान कुटुंबाची उदरगत करून बापाची कृपा मागुया. आमी दर एक क्रिस्ती भावांतल्यान आमचे क्रिस्ती जिवीत जियेतना त्या मागूंक आनी कुटुंबाक फावो तो वेळ आनी म्हत्व दिवंक सोबीतपणान चलोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या भुरग्यांनी सायबीण मायेच्या जिविताचेर नदर मारून तिचे भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलूंक आनी कुटुंबान सहभागिरीपणाच्या बरी फळां चाखूंक पावूंक बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा ही मागणी आमच्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरल्यान ती मानून घे. आनी आम्हा समजता कुटुंबान एकचारान मोगान जीव एकवटान जीव आमकां तुजी करपी.
हे मागणी करता ते क्रिस्त आमच्या सोया वरवीं म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसले जावून मागात. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा मुनीत जाल्ल्या तुज्या एकल्या सुतान आंकवार मारयतान जोडून घेतना तिचे आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयरा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र कर आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती पुरगडटा. आपल्या आंकवारपणाची घडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरबी तुज्या एकल्या सुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाशनेन संवसाराक पावयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमो. ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्यान
इंदेनी पवित्र कोर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खून आनी रगत आपले खोशेक कोश मारून सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पळोवची तेच पोरें जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आपणे पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक करोडाचें नको पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारो करें हें म्हज्या उगडासा करात तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड रगत शिवतल्या आम्हा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाबेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनाचो बरपासो धरून मेल्यार ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परसोडीत मुखामण पडोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची हांगा एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माई संगाती तिचो पती बागेवन जुसे बागेवन धरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगतान तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार बापाक सर्व धोरणे वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज संवसार तुजी कशी सगळ्या सदा तुजी संवसार आमचो दिसपट्टो वेगळ्या सांगताली आनी आमी आमचे केल्ल्या शिकता तुजी कशी प्रार्थना बस आनी आमकां कायदे करून नाका आमी आमकां दिवा सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशाक उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुती सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आघातांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या घर पुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पयस सुबेच्या भावार्थांचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशेपण म्हणून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजवटी चलयताय
सासनाच्या सासनात सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. ह्या संवसारान येवन भुरगो आसतना आपल्या आवय बापायक तो खालतो रावलो आनी जानवाई पिरायेक तो कुदपेन वाडलो. आयज जेजू आमकां आमच्या आवय बापायक मान रेस्पेद दिवन उलो करता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी.
मोगाळ बाबा आवय बापायक मान दिवप न्हय चेक करनी पूण दर एका भुरग्यांचो कायदो आनी तशेंच भुरग्यांक बरे देखीक आनी गिन्यानान वाडोवप आवय बापायची जबाबदारी म्हण तुवें तशेंच तुज्या पुतान आमकां शिकयला जेजून दिल्ली मोगाची आज्ञा पाळून मारये भाशेन आमच्या कुटुंबा सांगातीक दर एका कार्यान आनी कुटुंब येवजणेंत सहभागिरीपणान वांटो घेवप आमकां तुज्या पुताच्या जेवणाच्या बळान भोवल्यान देखून आमी तुजे उपकार आठयता आमच्या कुटुंबाच्या दर एक वांगड्या खातीर आमी तुका आर्गांव दिता आमच्या कुटुंबांनी जिविताची राखण करून आनी एकामेकाचे भोवतेपण उखलून दवरून आमी शेवला ते ओत्मीक जेवण आमकां बळ जावं म्हूण मागता आमेन. प्रार्थूया. पदवळ्या बापा भाग्योन आग्वाद मारे आमी मान दितना तुवें आमकां सोनीच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आग्वाद मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या संवंडाराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अमृताची बसूया आयज आमचे संगताक फादर अग्नेल डायस आसा तो आमचे सलिगांव सिंगारीत आसा गांवांत कोरगांवचो आयज आनी फाल्यां तो आमच्या संगताक आसतलो आनी बरे भशेन ताणें देवाच्या उतराची मोडणी कुटुंबा वयर केल्या फादर तुका कारजंता देव बरें करूं म्हणटा नव्या बरें जोरान चलतात भुरगीं उमेदीन करतात आनी आमची भुरगीं आयज एटलेट ह्या देव संदेश करात आनी तेच बरोबर ताच्या भुरग्यांक शाबासकी दिता जावं हे उद्देवर जावं हे मिसाची पिठेन बरे भशेन म्हाका बरें पडलें बरें जाय तरेची फुलां कारण जावं टिकन उडास करतालो बरी आमची पृथ्वेची फुलां पृथ्वीची संवसारांत जोड हाडाय तुमचे हाडटात न्हू एक म्हाका बायले उगडास जाता ती न्हू इगोर्जेचो गार्डनांत फूल हाडटाली आनी दीस तूं चोयली स्वता हाडटाली आनी एक दीस हांवें सांगिल्लें चल तूं म्हळें अशें करून इगोर्जेन तूं गार्डनांत न्ही फूल हाडा काय म्हूण ती बायले बसता कळे पातिकार आपणाकूच सांगप न्हू ती बायले म्हाका सांगता पळय न्ही ती ही तुमगे गेटी भायर आसतली रस्त्या भायर म्हणटाली ती काडे गेटी भितर ती काडनाय आमची बी गेटी भायर बी रस्त्या जायते नाय येता आसतना बी चडशे काडशे म्हणून ते सगळे दिशाय म्हणून मागता पूण हाडे बरे भशेन हाडे ते बरें करूं आनी आमच्या भुरग्यांक तुमी जायते आमचे देव संदेशकारांक खावड दितात तुमी थोडो दिवन सुरू केला तुमकांची उमेद पळोवन आमची भुरगीं उमेदीन येतात जाल्यार तुमकां खरी भाशेन हांव शाबासकी दिता फाल्यां तेच भाशेन 5 वरांचेर मागण्यांची रीत आसतली आनी भाशेन मिसाची भेट सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालो
बसून येयात क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा.